गावडोंगरी युवा संघा वतीन 8, 9 आणि 10 डिसेंबराक 23व्या लोकोत्सवाचे आयोजन केला। स्वराज्याचे गव्हर्नर लोकोत्सवाक उपस्थित रावतले। संस्थेचो संस्थापक सभापती रमेश तवडकारान माहिती दिली। पळयात, पेडण्यापासून ते काणकोण मेरेन धालो फुगड्यांचो लोकवेद आसा। ग्रामीण गोयची संस्कृती दाखयताना गोयच्या खरेपणाचे दर्शन जावचे ह्या हेतान लोकोत्सव घडून हाडटा। ह्या निमतान पारंपारीक खेळ, लोकनाच तशेंच हेर साबार कार्यावळींचो लेगीत आस्पाव आसतलो। महोत्सवात सुमार 500 स्टॉलां आसतली, अशें सभापती रमेश तवडकारान सांगले। 23वो लोकोत्सवाची माहिती दिवपा खातीर आनी आमंत्रण दिवपा खातीर हा पत्रकार आफुल्ले आसा। आमी सगळे जाणा आदर्श युवक संघ गावडोंगरी आनी खोतीगांव ही संस्था आनी तशेंच बलराम एज्युकेशन सोसायटी काणकोण ह्या दोन संस्थांच्या माध्यमांतल्यान फाटली 22 वर्सां आमी ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन, गोंयचें खरेपणाचें दर्शन जावचें ह्या हेतूंतल्यान आमी लोकोत्सवाचें आयोजन करता। आनी ह्या वर्साक आमी 8, 9, 10 डिसेंबर ह्या दिसाक 23व्या लोकोत्सवाचें आयोजन तयारी चालू आसा आनी 8, 9, 10 डिसेंबराक हो लोकोत्सवाचें संपन्न जातलो। आनी त्या दृश्टिकोणांतल्यान ताजी माहिती दिवपा खातीर आज विशेष करून आमी सगळ्यांक आपयल्ले आसा। सांगपाक आनंद जाता, फाटल्या 22 वर्सांच्या अनुभवांतल्यान म्हणजे गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीच्या आदाराचेर, ग्रामीण परंपराच्या आदाराचेर, ग्रामीण जिवनशैलीच्या आदाराचेर आमी ही मूल्यां किंवा संस्कृती आसा ताजें प्रगट दर्शन लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आयोजन करता। आनी ते आदर्श ग्राम हांगा एक परमनंट व्हेन्यू आसा आमी डेव्हलप केल्लो आसा आनी त्या जाग्याचेर लोकोत्सव दर वर्सा जाता। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, समृता कणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।